मोळा बाबा भयणीनो एक काणी एक टिचरान तिच्या स्टुडंट्सांक एक असाइनमेंट दिलो. तांकां सांगलें आज रात्री तुमी घरा गेल्या उपरांत तुमच्या आवयक कॉम्प्लिमेंट दियात, कसली तरी तिची आपुरबाय करात आनी ते होमवर्क कसो करून घेवन येयात. सो ते रात्री जेवण जाल्या उपरांत ताचे पयलीं दुसऱ्या दिसा तो असाइनमेंट घेवन गेले तेन्ना एकट्या भुरग्यान तिका सांगलें इट वॉज अ टोटल डिजास्टर, सगळो घोटाळो जालो. टिचराक ताणें सांगलें म्हजो असाइनमेंट सगळो घोटाळो जालो. कितें जालें? तो म्हणलो रात्री जेवण जाल्या उपरांत हांवें म्हज्या आवयक शाबासकी दिली. तिका म्हणलें आज तुवें एकदम रुचीक जेवण केलां. ती म्हाका अशेंच पळोवंक लागली. ती फकाणां कोत्ता ना, फकाणां करिना, खरेंच तुवें आज रुचीक जेवण केलां. तशें जाल्यार तूं आज सगळें तें बर्तन आनी बोश्यो धुवन काड. खऱ्यांनीच टिचरान सांगलेले प्रमाणे तिच्या चल्यान तिका कॉम्प्लिमेंट दिली, म्हणजे आपुरबाय केली, बरें रुचीक जेवण केलां. पूण आवयन दुसऱ्याच चिंतलें आयची वाचपा आमकां शिडकायता जेजू. आमी दुसऱ्याची जजमेंट करता, दुसऱ्याची किकोंत करता, दुसऱ्यांक किकोंत करता, आपुणूच सगळें जाणा, आपुणूच व्हडलो. जेजू म्हणटा पयले तुजी चूक वायट सारकें कर, मागीर दुसऱ्यांची वायट कितें बरें ना तें सोडून दी. आमी दुसऱ्यांक एक बोट दाखयता, चार उरलेलीं बोटां आमकांच दाखयता. देव आमकां दुसऱ्यांची नीत करूंक व दुसऱ्यांक किकोंत करूंक शिकयना. बगर पयलीं आमच्यो अशक्तायो वळखून आमचें जिवीत निटायेर घालून आमकां उलो करता. आमचें जिवीत पळयतलो मनीस आपशींच आपलें जिवीत बदलूंक पावता.